फक्त न्ही तांकां सबसिडी दिवंक जायना किंवा फाटल्या बजेटान मुख्यमंत्र्यान मेकनायज फार्मिंगा खातीर ते उपकरणांचेर सबसिडी ऑलमोस्ट 75 to 80% गोंयांत एक बेसिक अग्रिकल्चर प्रॉब्लेम आसा की लँड होल्डिंग इज व्हेरी स्मॉल. Contractual सो द वायबिलिटी farming ऑफ इंडिव्हिज्युअल फार्मर डुईंग फार्मिंग अँड देन अर्निंग अ रेव्हेन्यू अँड मेकिंग सायझेबल म्हणून मनी contractual- इवन विथ द सबसिडी इज रूल्ड आउट. सो द ओनली वे फार्मिंग can become profitable in my opinion is that जर कॉपरेटिव्ह बेसिसचेर लँड होल्डिंग वाढयली एक सिंगल लँड होल्डिंग अँड देन यू गो फॉर मेकनाइज फार्मिंग म्हणा किंवा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणा. बट इंडिव्हिज्युअली तू जर करतलो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग It will किंवा also मेकनाइज have to be फार्मिंग dealt That with. can be done by contract ताका farming. लँड on a रिफॉर्म्स cooperative basis. कॉन्ट्रॅक्ट त्याला फार्मिंग land फुडें reforms वचना, आहे. लँड रिफॉर्म्स आहेत The land reforms will play a much more important role than cooperatives in this. प्लस ताचे particular बाकीचे सुविधा न्ही ताचे बाकीचे प्रश्न कितें आसा अडचणी कितें आसा ते पळोवपाक जाय. आतां जो नाल्ल पाडपाक मनीस मेळना अशी स्थिती आसता, भात लावपाक मनीस मेळना, हे सगळे जे प्रश्न आसा न्ही ताचे परत तातूंत एजंट्स जे असतात ते मदल्या मदीं कमिशन खातात, शेतकरी आसा तो थंयच उरता. हे सगळ्या प्रश्ना कडेन गव्हर्नमेंट एड्रेस करचे पडटले. पण ताचे माल जो तो घेता बेसिक प्रश्न कितें की खंयची बिझनेस एक्टिविटी अग्रिकल्चर हांव बिझनेसूच म्हणटा, खंयची बिझनेस एक्टिविटीचेर जर प्रॉफिट मेळटा म्हणून कळत न्ही, हो मनशाचो प्रश्न सुद्दां ऑटोमॅटीक सॉर्ट आउट जाता. हांवें पळयलां की फाल्यां मनीस मेळना म्हणटा, पाडेले मेळना म्हणटा, पूण फाल्यां जर तो धंदो जर व्यवस्थीत ताचेर इफ द स्केल अँड द रीच ऑफ दॅट बिझनेस इन्क्रीजीस then automatically people will get into it. There will be people who will be ready to हाचे वेल्यान एक वी आर कमिंग अप टुवर्ड्स वायंडिंग म्हणजे टायम आमचो सोंपत आयला. एक लास्ट क्वेश्चन म्हणजे सेकंड लास्ट क्वेश्चन म्हाका म्हणूं येता. मायनिंगाचेर सगळे उलयतात. सीएमान सुद्दां स्टेटमेंट केला की ही इज फॉर द कॅपिंग, तो कॅप घालपाक सोदता. तेवटेन युनियन स्टील इंडस्ट्रीचो प्रेशर येता युनियन मिनिस्ट्रीचेर की एक्सपोर्ट जाता तितलो कर्टेल करात, यू हॅव द ओर फॉर द लोकल डोमेस्टीक इंडस्ट्री फॉर स्टील प्रोडक्शन. अशे स्थितीक फाटल्या वर्सा ताची 700 कोटीची ओनू प्रोजेक्टान ताची 700 कोटीची ताणें प्रोजेक्ट केले रॉयल्टी, पोरू ताणें 650 कोटी जोडली. तो कॅप घालत जाल्यार ताजें रेव्हेन्यू जनरेशन जी मेजर इंडस्ट्रीचेरूच तो जर कॅप घालूंक सोदता जाल्यार ताजें रेव्हेन्यू येवप खंयच्यान? वॉट इज अ अल्टरनेटीव ही मे गिव? तुमकां कितें दिसता? पूण रेव्हेन्यू जनरेट जावचो हाजो अर्थ इलिगल मायनिंग अलाव करचे. दिस कॅनॉट बी अ स्टेट पॉलिसी न्ही की म्हणजे जवळजवळ 35,000 मिलियन टन ते 55,000 जे आसा ते वयले लिगल आसा जावचे न्हू. 40,000 स्टेट पॉलिसी अशें करूंक शकना न्ही की बाबा रेव्हेन्यू जनरेट जाय सो तुमी इलिगली काम करा अशें म्हणूंक शकना. बट तो कितें करतलो? व्हॉट डू यू फोरसी ह्या सेक्टराक तुमकां एक्शन कितें दिसता? नाही, ताणें एक जी घोशणा केल्ली आसा जाहीरनामो जर पळयत जाल्यार ती रॉयल्टी जी सरकाराक मेळटली ते 60% ते मायनिंग बेल्टान स्पेंड करतलो हे जाहीरनाम्यान सांगिल्लें आसा. हे बरोबर, कित्याक पोरूत आनी जवळ जवळ 1000 कोटी हाजे आयिल्ले तांकां सेस आनी रॉयल्टी, हांचे कडल्यान 250 कोटी सुमार इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स आयिल्लो. हे सगळे पयशे सरकारान सॅलरीक वापरले, हे तांणीच कबूल केला, आमच्या शब्दांनी हे. तर ह्या सरकारान ही गोष्ट एक बरी दवरल्या की तातूंतले पयशे परते त्या विभागाक वतले आनी खरे वचचे, कित्याक हेल्थ एज्युकेशन आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर हाका ते वचचेच. तातूंत दुसरी एकूच गोष्ट सांगता तुमकां, कॅपिंगाचेर कॅपिंग करून ताका 800 कोटी येवंक शकता. कॅपिंग करचेच आनी दुसरे ताजे बरोबर ताका एक हे दिवंक जाय, चॅनल दिवंक जाय, कित्याक आमचे डम्प्स पळय जे आसा आनी ओरिजिनल एक्सट्रॅक्ट हातूंत डिफरन्सिएशन जावपाक जाय. कित्याक डम्प्स म्हणजे कितें, जेन्ना एक मायन एक्सट्रॅक्ट जाता एका मिनटान सांगता तुमकां, मायन आसता ताजे वयलें पयलीं ते एल्युमिना काडटात, ताजे वयलें ते लो ग्रेड काडटात आनी ते कुशीक दवरतात. हे 1940 सुरू जाल्ले, ते कुशीक काडून 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 ताजे डंप जाल्ले, ते ओरिजिनल एक्सट्रॅक्ट न्ही. ते डंप जर तांकां विकूंक दीत जाल्यार सरकाराक एका वर्सान 2000 कोटी मेळटले. ओके, म्हणजे ते जर जाले म्हाका दिसता ताका फुडल्या 5 वर्सांची ताची तजवीज जातली आमकां पेट्रोल हे कमी करपाक. एक लास्ट क्वेश्चन हातूंतल्यान येवया. जनरली पयलीं उलयताले की मायनिंग लॉबी सरकार कंट्रोल करता, मागीर म्हणाले लिकर लॉबी सरकार कंट्रोल करता, मागीर कोण फाटल्या सरकाराक ड्रग्स माफिया सरकाराक कंट्रोल करता म्हणाले, मागीर म्हणाले रियल इस्टेट लॉबी कंट्रोल करता, कितें कितें लॉबीज बी म्हणून आसताल्यो. ह्या सरकारा कडेन स्वताचे 21 आसात बीजेपीचे. डू यू फोरसी खंयच्याय प्रकारचे लॉबिंगाचें ताजे पॉलिसी मेकिंगाचेर ताजे डिसिजन मेकिंगाचेर कितेंच तुमकां ह्या बजेटाक रिफ्लेक्शन दिसतलें, ऑर ऑल द लॉबीज आर नाव सायलंट ऑर
बेसिकली तितलें ताका जन्मत लॉबिंग तितलें itself strong is आसा. not a ill. Lobbying म्हणजे कितें lobbying is basically telling the government to look after our interest, and all our industrial estate associations are for the welfare of the जोपर्यंत of the healthy member. lobbying असता It's a तोपर्यंत healthy problem. lobbying असता, तातूंत कांयच वायट तातूंत कांय wrong ना. तातूंत बायस जेन्ना जाता तेन्ना तुम्ही म्हणटा त्या प्रकारचे लॉबिंग जाता की एकाच सेक्टराचेर बायस जावन डिसिजनां गव्हर्मेंटाची जाता ताका त्या प्रकारचे लॉबिंग म्हाका दिसता ह्या सरकारा कडेन चलतलें अशें. आणि तातूंत एक पारदर्शकता जाय. म्हणजे आधी फाटले दीस जर आमी पळयत जाल्यार कितलीशीच शिष्टमंडळां वचून पर्रीकरांक मेळ्ळ्या आनी आपले सूचना केल्ल्यो आसा. हय. प्लस तांणी सांगलां की आपूण प्रत्येक मतदारसंघान वतलो, प्रत्येक तालुक्यान वतलो, म्हणजे एक लोकांचे विचार घेवन तातूंतल्यान आपल्याक जे कितें तातूंतले पडटा ते घेवन फुडें वचप, हातूंत कांय चुकीचें दिसना आणि म्हाका. दुसरें ताणें पयर एक सीआयच्या हाका सांगलां की आपूण जसो कॉफी डिस्पेन्सर आसा तसो RTI डिस्पेन्सर क्रिएट करतलो म्हणून. तर टू द एक्सटेंट ऑफ ब्रिंगिंग द ट्रान्सपरन्सी दॅट एनी फायल यू वॉन्ट यू कॅन हॅव एन एक्सेस टू. निलेश आय थिंक दॅट वॉज अ बिग स्टेटमेंट. लॉबीचो इम्पॅक्ट कारण रियल इस्टेटीचेर खूब आरोप जाता. See, real estate, if you look at the last regional plan, all the policies of the regional plan are detrimental to the developer. So I don't see how the real estate lobby has actually influenced. We are very clear about we want ecology to be preserved in Goa. If you have said 60%, we are willing to work with 60% FSIs. We have absolutely no problem. We are only asking that please streamline the permissions, which take about a year's time. Bring it down to reasonable time, 45 days, 60 days. That will save us a lot of money. We are paying infrastructure tax. Please provide us with infrastructure and create a level playing field so that we can work faster to solve the problem of housing. बेसिकली ई गव्हर्नन्स जर येत न्ही जाल्यार ताज्या माध्यमांतल्यान तो जे पळय दिवंक शकता ताजेर लॉबीचो इफेक्ट ताजेर व्हडलोसो जाय तशें दिसना. पूण एकूच जातलें म्हणजे कितें की लोकांचे जनमत आयकून घेवपाक ताजें गरजेचें आसा बिफोर ही फॉर्म्स हीज ओपिनियन. लास्ट तुमचे कडल्यान सगळ्यां कडल्यान म्हाका एक मिनटान फक्त रिएक्शनां जाय. वॉट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द बजेट. तातूंत ताजे पयलीं एकच मुद्दो की जयराम रमेश वॉज एन एक्टिविस्ट. तो युनियन गव्हर्मेंटाक तसो परवडलो ना, काडचो पडलो ताका. आतां पर्रीकरान एकमेव एक्टिविस्ट एसेंब्लींतलो माथानीक एनवायरमेंट मिनिस्टर केला. सिग्नल कोणें कितें कोण इंडस्ट्रीन तातूंतल्यान कितें घेवप हें कळना. बट बिफोर वायंडींग अप लेट अस हॅव वन तुमची एक्सपेक्टेशनां बजेटाचेर. As far as the real estate industry is concerned, I have told you, we want a clean, efficient administration. We want a level playing field, and we want that infrastructure be provided. We are willing to pay for it. रिजनल प्लॅनांतल्यान हो तुमकां न्याय दिवचो पडटलो. हय. We want आतां म्हणजे इररॅशनल डिसिजन्स. फॉर एक्झाम्पल 4000 स्क्वेअर मिटरच्या व्हडलो जर प्लॉट ताजेर खूब येता. जाल्यार ताजेर FAR कित्याक कमी करचो. सो दॅट इज वन ऑफ दी. सी एकाच शब्दान सांगपाचें म्हणल्यार फॉर द इंडस्ट्री आय वूड से मिस्टर चीफ मिनिस्टर एनेबल एंटरप्रेनरशिप. Give us the enablers. We are not asking only for subsidy. Give us the enablers where we can do business with clear focus. Let us make Goa a industrially developed state and a beautiful state as well. तर HPCC चे तुमकां गजाल सांगता. HPCC क्लियरन्स आज करता पूण त्या इंडस्ट्रीक पावर मेळना. बरोबर, पावर ना. Then what is the meaning of this HPCC clearance? So ही क्लिअरन्सीस जी आसता इंडस्ट्रीक ही इज अ फर्स्ट स्टेप. पयलोच जेन्ना इंडस्ट्री आतां क्लिअरन्स फास्ट जर मेळत न्ही ताका पयलो एनकरेजमेंट मेळटा की फुडलें काम करपाचें. सो मिनिमम टायमान इंडस्ट्री घालता तो कॉस्टूय ताचो स्पेशली यू प्रिफर अ सिंगल विंडो. सो सिंगल विंडो म्हणा किंवा HPCC म्हणा कितें म्हणा पूण क्लिअरन्सीस तांणी सांगला ताचें बेगीन जावचें. सामान्य मनीस जो आसा न्ही ताका त्रास जावपा जायना. बारीक सारीक कामांक सुद्दां जो बारीक मनीस जेन्ना वता साद्या कामा खातीर ताका फावटी घालप लायले वता. हे म्हणजे सामान्य मनीस जो आसा ताका सुद्दां दिसपा जाय की हे सरकार डिलिव्हर करता. हे सगळ्या सेक्टरांक तर तांणी करचेच तांच्या खातीर. पूण कॉमन मनीस जो आसा जाणें खूब अपेक्षेन ह्या सरकाराक निवडून दिल्ले आसा, इतली बरी मॅन्डेट दिल्ली आसा, ताच्यो ज्यो अपेक्षा आसा ताका एक जागचें अशें म्हाका दिसता. वन मिनिट. शेखरान गव्हर्मेंट शूड नॉट इंटरफियर इन द बिझनेस. nor should it let non-government organization. Very good point. आणि आता बरो पॉलिसी ज्यो आसा बरे इन्सेंटिव्स जे आसा
आमच्या बजेटान फाटल्या बजेटान ते कंटिन्यू करचे, स्टडी करचे कशें इकॉनॉमी चलता ती, कशी फिस्कल डेफिसीट कशें, आनी नेक्स्ट बजेटान आमकां खुबशे पॉलिसीज घालपाक मेळटल्यो अशें म्हाका दिसता, जर व्यवस्थीत ऍडमिनिस्ट्रेशन It is not the business of the government to be in business is a basic statement. What we look forward from him is a good e-governance, a clean governance which he has promised, and secondly a message to the industry that yes, he is with the industry and he would substantiate it with the infrastructure. हे जर आमकां जर ताणें सांगत जाल्यार आनी रेव्हेन्यू न्यूट्रल जर डिसिजनां दीत लायक NPV स्कीम फॉर द न्यू इंडस्ट्री, जाल्यार म्हाका दिसता there is a long way ahead in supplementing his ideas of generating employment and generating revenue for the state. तर इंडस्ट्रीची सगळी चारी कॉर्नरांतल्यान आमी मतां आयकली. ह्या डिस्कशनांतल्यान इतलें मत सद्या आयलें की पर्रीकर ज्यो गजाली करपाक सोदता ताका तितली क्लियर कट मॅन्डेट आसा, ताजे कडेन तितले वील आसा, इच्छाशक्ती आसा, त्या मनशा कडेन ती तकली आसा, तितलो मॅनेजमेंट आसा, तो त्यो गजाली बरे तरेन करपाक शकतलो अशी इंडस्ट्रीक तरी सद्याक आस आसा. फक्त एक्सपेक्टेशन पर्रीकारा कडल्यान ह्या बजेटांक इतलेंच की गव्हर्मेंट शूड बी अ फॅसिलिटेटर, सरकारान करप्शन फ्री आनी एक फास्ट स्पिडी एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रीक दिवचें, आनी इंडस्ट्री जी फुडें येवपाची आसा ती तांच्या मोमेंटमाचेर येतली. रियल इस्टेटीक तेच गजाली एक्सपेक्टेड आसा की नाका त्या मनशांनी सरकारान रियल इस्टेटी कडेन शक्यतो संबंद दवरचो, नाका त्या गजालींनी भितर पडचें न्ही, नाका त्या मनशांनी भितर तोंड खुपसूचें न्ही. जे इरिटेटींग फॅक्टर्स आसतात काय सोसायटीत ते सरकार जर कडेक दवरूंक शकलो जाल्यार रियल इस्टेटी खातीर ती एक बरी गजाल जातली. परेशानी व्यक्त केला की सामान्य मनशा खातीर सोशल स्किम्सांतल्यान जे रिलीफ सरकार दिवपाक सोदता ती सरकारान जरूर दिवची. त्या खातीर आर्थीक मॅनेजमेंट जो करपा जाय, जे डेफिसीट मॅनेजमेंट करपा जाय तें सुद्दां सरकारान करचें. तर ह्या हाजेर आमी हो डिबेट आज सोंपयतात. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. Thank you.